नमस्कार तुमकां सगळ्यांक गोमंतक टीव्हीच्या ह्या तोणया मेळ कार्यावळीन येवकार आनी आयची तोणया मेळ कार्यावळ जी आहा ती मेगा तोणया मेळ कार्यावळ अशी आमी करता हाका कारणूय तशें आसा तशें पॅनलिस्ट आमच्या वांगडा आसात खडेगाठ जे आयज आमच्या बरोबर भासाभास करतले आनी विशय सगळ्यांक खबर आसा तो म्हणजे लोकसभा वेंचणूक कांय वरां भितर लोकसभा वेंचणुकीची मतदान जे आहा तें पुराय गोंयान उत्तर आनी दक्षिण गोंयान सुरू जातलें आनी त्या फाटभुंयेर आज आमी म्हत्वाची चर्चा करतात चड वेळ काडनासतना हांव सगळ्यान पयलीं आमचे जे आयज खडेगाठ अशे पॅनलिस्ट जे आसात तेंची तुमकां वळख करून दिता चड वळख करून दिवपाची गरजूच ना हांव तुमकां थेट कोण आमच्या पॅनलाचेर आसा सांगता सगळ्यान पयलीं म्हजे बरोबर आसात आमच्या गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक सर तेज्या उपरांत आमच्या बरोबर आसात आनी एक गोंयचे ज्येश्ठ पत्रकार आनी सद्या जाणी आपलो स्वतंत्र पत्रकारिता जाणी सुरू केल्या अशें सगळ्यान वोकल आनी वेगवेगळ्या विशयांचेर सद्या चर्चा आसता तेंची किंवा ते गाजतात ते म्हणजे किशोर नायक गांवकर सर तिसरे पॅनलिस्ट आमचे जे आसात ते आमच्या गोमंतकाचेच नीरज नायक सर ज्येष्ठ पत्रकार तशेंच साबार वर्सां तांणी पत्रकारितेच्या मळार काम केलां आनी आमचे फिचर एडिटर म्हणून सद्या ते काम पळयतात ते उपरांत आमचे बरोबर चवथे जे पॅनलिस्ट आसात ते म्हणजे गोमंतकाचे चीफ रिपोर्टर ज्येष्ठ पत्रकार अवीत बगडी सर सगळ्यान पयलीं तुमकां चारूय जाणांक येवकार दिता हांव आनी थेट आयज आमची जी तोणया मेळ कार्यावळ आहा मेगा तोणया मेळ कार्यावळ तेका आमी सुरवात करया सगळ्यान पयलीं हांव राजू सर तुमचे कडेन येता लोकसभा वेंचणूक जी आसा कांय वरांनी ताजें जें आसा तें मतदान जातलें पडघम आयकूंक येवपा लागले कशें विश्लेशण करता खूब म्हत्वाच्यो गजाली म्हणजे मोदी हांची सभा जाली अमित शाह हांची सभा जाली आनी काँग्रेसीचे शशी थरूर गोंयान येयल्ले आनी तेंचे व्हडले कोण लिडर बीन येवंक ना कितें दिसता एकंदर ह्या सभा जाल्यो त्यो पळयल्या तुमी तेंची उपस्थिती पळयल्या कितें वारें हांव तुका थेट सांगता वारें न्ही म्हाका दोनी जे सीट आहात उत्तर आनी दक्षिण म्हाका चड क्युरियोसिटी कारण चड इंट्रस्टींग जातली म्हणटा ती दक्षिण गोंय कारण आतां एका अर्दान सेंट्रल मोदी चेहरा दुसऱ्या अर्दान गोंयचे लोकल प्रश्न 66 कितें मतदान करतली हिंदू बहुल भाग कितें करतली एका अर्दान आसा सामको नवखा चेहरा पल्लवी धेंपे ज्यो इनएक्सेसिबल अशें म्हणटात म्हणजे त्यो आतां जिखून येतकीर त्यो लोकांक मेळटल्यो काय ना अशे तरेचो प्रश्न उपासला आनी दुसरो अनवळखी चेहरा वळख नाशिल्लो चेहरा कॅप्टन वेरियतो फेर्नांडीस हिंदू एरिया म्हणटा आमी ताका पळोवंकच ना आनी तो पावूंकूच शकूना ताका तिकेट लेट जाली तांचे कडेन साधनां कमी आशिल्ली तांचे कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी मनीस संसाधन कमी आशिल्ले ताका लागून तो हिंदू एरियेन पावूंकच ना सो तो वेरिया तो दिसता कसो खबर ना आनी दुसऱ्या अर्दान हिंदू बहुजन समाज तो मातसो इल्लो कासाबूल जाला रे इतलो श्रीमंत इतली सगळ्या देशांतली श्रीमंत उमेदवार जिखून येतली आनी अशे तरेन एक प्रचार जालो न्ही ती इनएक्सेसिबल आसतली सो ह्या सगळ्या जो पळय कितें घुसपागोंदळ हो सगळो चर्चा ही सगळी जी पळय कितें येदो व्हडलो हाय प्रोफायल प्रायम मिनिस्टर दोनदा येवप अमित शाह येवप आनी काँग्रेसचे कोण ना तरी आसतना एक चर्नींग 66 जावप चर्च म्हणटा की बाबा सेक्युलर फोर्साक रिस्पॉन्सिबल कॅन्डिडेटाक वोट करात दुसऱ्या अर्दान ब्रह्मेशानंद स्वामीजी म्हणटात की राम मंदिर ताका पूरक सुभाष वेलिंगकर म्हणटा की जाणें राम मंदिराक विरोध केलो तांकां पराभूत केलो सो येदें व्हडलें चर्नींग इंट्रस्टिंग इलेक्शन जाला सो राजू सरान आमकां थोडक्यान सांगलें की कितें दक्षिण गोंयचें वारें आहा किशोर सर हांव तुमच्या कडेन येता कितें दिसता उत्तर गोंय आनी दक्षिण गोंय दोन मतदारसंघ सभाय जाल्यो तुमी फिल्डारूय सद्या वता वेगवेगळ्या घटकां कडेन तुमी चर्चा करता तुमकां कितें फील येता वारें कितें आहा राजू सरान जशें सांगलें की फक्त दक्षिण गोंयांत न्हू तर ह्या फावटी उत्तर गोंयांतूय तशाच पद्दतीची इंट्रस्टींग क्लोज फायट जातली म्हाका एक गजाल म्हणजे बरी दिसता की 33 आमदार 40तले ज्या सरकार कडेन आयज आसात त्या सरकाराची जर एकूणच धडपड तूं पळयशीत दोशी कडेन म्हणजे काल 2 दीस इलेक्शनाक आसतना काल मेळटा तेच्या गळ्यान हार घालपाचे जे प्रकार काल आमी पळयले ते जर पळयत जाल्यार हें चल्लां कितें म्हणजे ही निवडणूक बीजेपी खातीर म्हणटा ती सामकी स्मूथली जावपाची गरज आसली कांयच आक्रस्ताळेपणां तांकां करपाची गरज नासली पूण ज्या पद्दतीन ताळो फोडून भाशणां ज्या पद्दतीन ताळो फोडून आरोप आनी पंतप्रधानाच्यो 2 सभा त्याच्या भायर गृहमंत्र्याची सभा हें सगळें चित्र जर पळयत जाल्यार खंय तरी ग्रावणा वयली माती हल्ल्या अशी म्हाका दिसता त्या खातीर दोनूय मतदारसंघांत ह्या फावटी खूबच इंट्रस्टींग फायट जातली हें सद्या तरी म्हाका जाल्यार सद्या दिसता किशोर सर तुम्ही म्हणटा की फक्त साऊथ न्ही जाल्यार नॉर्थ गोंयान भितर सुद्धा जी लढत जाता ती इंट्रस्टींग जाल्या नीरज सर तुमचें कितें मत आसा तुमी कितें एकंदर चित्र पळयलां तेजेर कितें सांगपाक शकता
एक्चुली BJP सदांच आपले संघटनात्मक तांची पळय पावर आसा ताजेर नेटार काम करता आनी तांकां एक विश्वास आसता की आमची बरी संघटनात्मक हें आसा सो आमी मॅक्झिमम आमकां ताजी एडवांटेज मेळटली आनी ताजेर तें पळय जाल्यार काँग्रेसी कडेन कांय ना काँग्रेसीन एक्चुली आतां दारान पावना इवन सिंबॉल आनी हें सुद्दां पावना पूण BJPचे प्रत्येक घरान मटेरियल पाविल्लें आसा सो हो एक प्रकार जालो पूण काँग्रेसी कडेन एक टिना फॅक्टर आसा दे ऑलवेज बँक ऑन दॅट टिना फॅक्टर देर इज नो ऑल्टरनेटीव आनी ताजे खातीर तांकां दिसता की लोकां कडेन कांय ऑल्टरनेटीव ना म्हणून लोक फायनली काँग्रेसी कडेन येतलेच तांकां व्हडली चड त्रास घेवपाची गरज ना कारण व्हडलीशी हांगा फाटली आयजच न्ही तर इवन फाटली 1 वर्स 2 वर्सां अशें काँग्रेसीन ऑपोजिशन म्हणून तशें व्हडलें काम कांयच केलेंच ना खरें म्हणजे हें बिल्डअप करपाक इतले इश्यूज आशिल्ले पण काँग्रेसीन तशें व्हडलें कांय खास काम केलें ना तांकां फक्त आपल्या हाजेरच ते तांकां दिसता की खास करून क्रिश्चन वोट आसा तांकां आनी दुसरें ऑल्टरनेटीव ना आनी तांकां BJPकूच काँग्रेसीकूच वोट मारचें पडटलें सो ह्या हाजेर काँग्रेस रावल्या सो नीरज सर तुमी म्हणटा की टिना फॅक्टर जसो तांणी म्हटलो त्या फॅक्टराचेर काँग्रेस सदांच बँक करता सर नीरज सर म्हणटा की काँग्रेस अशें म्हणटा की क्रिस्ती मतदारांक पर्याय ना तुमकां कितें दिसता हें खरें आसा काय क्रिस्ती मतदारांक भाजप जो दावो करता आनी चर्चीन जें सांगलां की सेक्युलर म्हणजे भाजपाकूच मतां मारा अशें आर्च बिशप सांगता असो दावो BJPन केला तुमकां भितर तथ्य दिसता ना त्या मुद्द्याचेर हांव मागीर येता पण ही सगळी जी इलेक्शन आहा तेचे कडेन एक वेगळ्या नदरेन पळोवपाक जाय कित्या खातीर जेन्ना पयली इलेक्शन जाली तेन्ना युगो आनी मोगो आशिल्ले क्लियर कट 2 कॅम्प आशिल्ले मागीर काँग्रेसीची एंट्री जाली मागीर BJP हांगा आयली पण संघाचे विचारय हांगा आसले जनसंघाने हांगा इलेक्शन लडयल्ली आसा 91 BJPन पयले उमेदवार हांगा घातिल्ले तर विशय कितें आसा खबर आहा नरेटीव एक सेट करचो पडटा खंयच्याय इलेक्शनाक खंयच्या मुद्द्यांच्या आदारे आमी इलेक्शन लडयतले नरेटीव कोणीच सेट केल्लो नाशिल्लो एक्शन रिएक्शन अशें ताका लागून मतदार जे आहा न्हू तांकां ही इलेक्शन विधानसभेची आसा पंचायतीची आसा काय म्युनिसिपालिटीची आहा कितेंच कळना म्हणजे तुमकां एक उदाहरण दिता रमाकांत बाब खलप म्हापशांत रावतात म्हापशांतले समस्या तांकां खबर ना अशें ना जणू काय आतांच तांकां साक्षात्कार जालो अशें करून म्हापशा बाजारांतले समस्येचेर ते उलोवपाक लागले म्हाका शॉक भरलो इतलीं वर्सां पॉलिटिक्सान आसपी मनीस सेंट्रलान मिनिस्टर आशिल्ले हांगा कितलींश्योच ऑपोजिशन लिडर आशिल्ले तर ते म्हापशांतल्या समस्यांचेर उलयतात तशेंच दक्षिणेकडे ते लोक कितें सांगताले प्रचार आमी हें केलें मतदारसंघाचो विकास केलो हे सांगपा खातीर लोकसभा इलेक्शन न्ही लोकसभा इलेक्शन एक नरेटीव सेट करचो पडटा की देश आमचो आमी खंय व्हरतले तुमी खंय व्हरपाक सोदता ऑपोजिशन कितें खंय व्हरपाक सोदता हो नरेटीव सेट जावंकूच ना तेका लागून इलेक्शन जी आहा न्हू ती डायरेक्शनलेस जाल्या तर तेंच्यांनी जो आतां मुद्दो काडलो पळय क्रिस्ती मतदारांचो हो एक गट्ट मतदान हें जातलेंच तेतून मातसोय दुबाव ना मागीर चर्चीन सर्क्युलर काडू वा ना काडू कित्या खातीर जर आमी पळयलें जाल्यार जेन्ना मेरेन BJPन मनोहर पर्रीकर आशिल्ले तेचे मेरेन तांचो ख्रिस्ती समाजाच्या एका सेक्शना कडेन हांव फूल सेक्शन म्हणा डायरेक्ट कनेक्ट आशिल्लो किंवां तेंचो एक विश्वास आशिल्लो की पर्रीकर बाब दिल्लो शब्द मोडचो ना म्हणून तेंच्या टायमार खूब क्रिस्ती आमदारय निवडून आयिल्ले पण आतां तशी परिस्थिती रावल्या काय कितें आतां चर्चीक किंवा आर्च बिशपा अशें सर्क्युलर काडपाची वेळ कितें आयली तेंच्यांनी ते चर्चीनूच सांगून गपचूप कित्याक करूं ना पूण म्हाका दिसता की चर्च सदांच दर इलेक्शनाक सर्क्युलर काडटा फक्त म्हाका दिसता ओनू ह्या झुजामळार पडल्यात ते ब्रह्मेश्वर स्वामी ताणे बॅलन्स केला कळ्ळें तुका आनीक एक म्हाका ते वेळ मातशें अजापूय दिसलें किशोर कित्याक हिंदू बहुजन समाजान भितर न्ही एक इलायट कॅन्डिडेट दिल्ले म्हणून एक कांय प्रमाणात अस्वस्थता आसा अशे वेळार स्वामीजी BJPची बाजू घेतात हे म्हाका मातशें ताणें म्हजे कोतान ओगी राविल्ले जाल्यार चड बरें दिसपाचें आमी सगळे जाणात तांचो कल BJP कडेन आसा पूण ताणें जर ओगी राविल्ले जाल्यार मातशें इल्लें तुका दिसना ओगी रावपाचें म्हणजे आतां कशें आतां स्वामी बिमी हांकां सगळ्यांक पॉलिटिकल हेतून येवचेच पडटा ओगी रावन आतां जायना अशें कदाचित तांकांय दिसला जायत पूण एक इंट्रस्टींग गजाल स्वामीजीन म्हटलां की राम राज्या खातीर तुमी ह्या फावटी मतदान करा
आयज तेच स्वामी जेन्ना कलंगूट गेल्ले आनी तांणी स्वताच म्हटलें की हांगा आपल्याक थायलँड येयल्या सारकें दिसलें. हेंच काय कितें तें रामराज्य म्हणजे जें हांव खंयच्याच एका सरकाराचेर हांव टिका करिना. काँग्रेस आनी बीजेपी प्रॉस्टिट्युशनाचें प्रमोशन हें सरकार करता, लिकराचें प्रमोशन हें सरकार करता, गॅमलिंगाचें प्रमोशन हें सरकार करता. तुमकां खरेंच सांगता आयज जो मठ आसा, ज्या मठाचें प्रतिनिधित्व आयज स्वामीजी करतात, हांवें पळयलां गांवान सोरो पिवन पडणारे जांकां घरा व्हरोन पावोवचें पडटालें अशा मनशाक स्वामी ब्रह्मानंद स्वामीन उबे केल्ले आनी तेंचें आयुश्य घडयलें. आनी आयच्या परिस्थितीक की कोस्टल बेल्टान जर तूं परिस्थिती पळयत, आयज सोरो ड्रग्स की खंय मठाचें योगदान केलें. तुका याद आसतली जवळ जवळ 80च्या दशकात जेन्ना बीजेपीचो उदय गोंयांत जालो न्ही, ताणें हें तूं आतां म्हणटा तेच तांचे मेन हेतू आशिल्ले. टुरिझम काँग्रेस प्रोत्साहन दिता. ह्या कार्निवलाच्या काळान गर्भपात वाडटात, कार्निवलाच्या काळान सोरो वाडटा, हे अशे तरेचे प्रोपागंडा बीजेपी कॅसिनोच्या विरोधात सुद्धा तेंच्यांनी खूप आंदोलन मागीर सुद्धा केल्यात. दुःख दिसता की तपोभूमी जो मठ आसा तो खरो म्हणजे बहुजन समाजाचो एक सगळ्यात व्हडलो आधार. एक्झॅक्टली. आयज त्या तपोभूमीचो जर कोण तरी राजकीय वापर करपाक सोदता आनी तशा पद्दतीन जर तपोभूमीचो प्रवास सुरू जायत जाल्यार बहुजन समाजा खातीर तें खूपच घातक अशें म्हाका तरी दिसता. म्हणटा बरोबर. सर हेतून एक दिसता की चर्चीन जेन्ना सांगलें की सेक्युलर तेका लागून मागीर खंय तरी कावंटर म्हणून हे स्वामीजीचें वक्तव्य हांव चर्ची कडेन किशोर सदांच न्ही सकारात्मक नदरेन पळयता. कारण चर्चीचें अशे तरेचें पॉलिटिकल काम, हें पॉलिटिकलूच काम, हें आज सुरू जावना. हें सुरू जालें गोंय पळय जेन्ना वेगळें दवरपाचो ओपिनियन पोल 1967 त्या वर्सा चर्चीन येदो व्हडलो रोल केलो की जगभर आशिल्ले कॅथलीक समाज गोंयांत येवन ताणें वोटींग केल्लें 1987. सो आनी ताजे नंतर सुद्दां जेन्ना लँड कन्वर्जन, कॅसिनो ह्या सगळ्या इश्यूचेर चर्च सामकी प्रो एक्टीव भुमिका घेता. गोवा बचाव अभियान. सो ह्या आज तर मोठो इशू आहा न्ही. आज गोंयच्या अस्तित्वाचो एक सांगता गोंय म्हाका एक देगणाचेर उबें आहा, ते कड्यार उबें आहा म्हणटा तशें गोंय कोसळून नामशेश जावप किंवा कशें तरी तग धरून रावप. म्हणून ते म्हणटात न्ही ड्युअल सिटीजनशीप ते म्हणटात, जमनी विकपाक दिनाकात म्हणटात, गोंयचें अस्तित्व राखात म्हणटात. सो ताणें पळय जो ह्या इलेक्शनाक तो इशू केला, तो इशू गोंयच्या अस्तित्वाचो इशू आशिल्लोच. सो अशे वेळार जे लोक हितून एकूच तुमकां हें करता की म्हाकाय दिसतालें की चर्चीन खरेंच पॉलिटिकली अशा पद्दतीन सक्रीय जावप हें योग्य काय कितें. इलेक्शन येता तेन्ना चर्च एक कितें तरी सर्क्युलर काडटा, एक मेसेज धाडटा, मागीर इलेक्शनाच्या पयलींच्या आयतारच्या मासान लोकांक संबोधीत करता. मासच न्ही, काल एक बातमी आयल्या एकल्यार कोणालें तरी मरण खंय, तेन्ना सुद्दां त्या पाद्रीन हें आव्हान केलें योग्य उमेदवाराक मतदान करा. ना पूण तुमकां सांगपाचें तात्पर्य हें की शेवटी राजकारण म्हणजे राजकारणा पासून आमी कशेंच अलिप्त जावं शकना. आमच्या प्रत्येक जिणेंतल्या प्रत्येक गजालीक राजकारण जबाबदार आसता. आनी आयज जो हिंदू समाज जो आयज स्वाम्यां कडेन वयता, म्हणजे तो मागीर तपोभुमीचे स्वामी आसूं ना जाल्यार खंयचेय स्वामी आसूं, आयज थंय हिंदू समाज आपले वेगवेगळे प्रश्न वेगवेगळे समस्या घेवन वयता. आयज खंयच्याच स्वामीन खंयच्याच सत्तेर आसलेल्या सरकाराक ते कूळ मुणकार विशय बाबा तुम्ही बेगीतल्या बेगीन निकालान काडा कित्याक सांगूंक ना. घरां आयज बहुजन समाजाची परिस्थिती 4 कोटी पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन 4 कोटी घरां बांदली अंडर प्रायम मिनिस्टर आवास योजना. गोंयान खंय ती घरां म्हणजे हेचो अर्थ गोंयकारांक घरांची गरजूच ना काय. गोवा गव्हर्मेंटान एक पत्र सेंट्रल गव्हर्मेंटाक बरयलां. ती घरां बांदपाचें काम, जमीन सोदपाचें काम आशिल्लें जी सोडा कडेन. ताणी सेंट्रल गव्हर्मेंटाक पत्र बरयलां गोंयांत नागरी जमीन उपलब्धूच ना घरां बांदपाक. एका अर्थान तें पत्र बरयतात आनी पयर जी मोदीची साकवाळाची सवय जाली ती लँड बिलोंग्स टू गव्हर्मेंट. ती जमीन जुवारीक दिल्ली फॉर ए स्पेशल पर्पज. जुवारी कडेन तो पर्पज फुलफील करपाक जाल्लो तेन्ना लँड परत घेवप गव्हर्मेंटान. ती काडल्या जुवारीन आनी काडल्या बोस म्हणटा बिल्डराक दिवन उडयल्या. म्हाजे तर स्पश्ट भुमिका आसा की ह्या बहुजन समाजाक सदांच परावलंबी दवरप, त्यांचो उपयोग करप आनी आपलें राजकारण करप हें धोरण ह्या राजकीय पक्षांनी मागीर तो बीजेपी जावं काँग्रेसूय जावं ह्या सगळ्या गजालींचेर सखोलपणान विचार जावप गरजेचें आसा. म्हाका एक सांग आनी एक गजाल, तूं बहुजन समाज उल्लेख 2 दीस पयलीं पणजेन भितर भंडारी समाजाच्या
सो कॉल्ड प्रमुख नेत्यांची बसका जाली आनी ताणें म्हणलें की BJP विरोधात मतदान करात. आतां हे पळय हांवें आमच्या रिपोर्टराक विचारलें अरे हे भंडारी समाज एकटे आयले एक इंट्रस्टिंग डेव्हलपमेंट. तो म्हणलो अरे ते सदांचेच पॉलिटिकल लिडर म्हणून. आतां म्हाका एक सांग बहुजन समाज किंवा भंडारी समाज हांचे फाटल्यान म्हणजे लिडराच्या फाटल्यान हे आसात समाज काय समाज आतां तटस्थपणान आपल्या हिताचो निर्णय करपाक लागला. एक गजाल राजू सर, बहुजन समाज हो सगळ्यात व्हडलो समाज आणि तो समाज आज इतल्या प्रश्नांनी गुरफटला. म्हणजे तेंचे प्रश्न जर पळयत गेल्यार म्हणजे ज्या प्रश्नाची संख्याच मोजूं येना पळय अशा पद्दतीचे प्रश्न आयज तो समाज फेस करता. आयज तेंचो लिडर कोण? श्रीपाद भाऊ. 5 वर्सां हांव रवी नायक म्हणटा. रवी नायक, श्रीपाद भाऊ, सुभाष शिरोडकर. 5 वर्सां आयज श्रीपाद भाऊ केंद्रान आसा. त्या समाजा खातीर त्या समाजाक वयर काडपा खातीर श्रीपाद भाऊन खासदार म्हणून कितें केलें? आयज जो सगळ्यात व्हडलो समाज त्या समाजाचो फक्त 1-1.5 वर्स 2 वर्सां मुख्यमंत्री राज्यान मेळटा, बाकी केन्नाच त्या समाजाचो मुख्यमंत्री जायना. हे सगळे जर प्रश्न आमी जर पळयत जाल्यार तो समाज आज इतलो डिस्टर्ब जाला की कोणाचेर विश्वास दवरप आनी कोणाचेर विश्वास दवरप हे ताका कळना. तूं अशें कशें म्हणटा? हांव तर म्हणटा 2 जर मुख्यमंत्री सोडले, एक दिगंबर कामत आनी दुसरो मनोहर पर्रीकर, सदांच बहुजन समाजाचें राज्य आसा गोंयांत. ना, बहुजन समाज ही एक व्हडली व्याख्या. बहुजन समाज म्हणतात पळय तेतून मराठा कम्युनिटीक ते धरिनात, कारण मराठा कम्युनिटीक रिझर्वेशन ना. ते बहुजन इज अ मेजॉरिटी. भंडारी म्हणतात रिझर्वेशन सोड. ना हांव रिझर्वेशन म्हणना. हांव म्हणटा हांव जेन्ना बहुजन समाज म्हणटा तेन्ना एक गोंयांत प्रचलित आशिल्ली व्याख्या एंड जे बिगर सारस्वत जितल्या तितले बहुजन इज अ मेजॉरिटेरियन. आता सारस्वतांची कम्युनिटी संख्या खूप कमी आहे, त्यामुळे ते मेजॉरिटेरियन येऊ शकना. पण आता अशें आहा की ते मेजॉरिटेरियन येवंक सोदता की आमचें कितें आमी बहुजनच जाल्लेले आहात. मनोहर पर्रीकरान तर सरळ स्टेटमेंट आनी हांव हेडलायन करपी. हांव जेन्ना गोवा तुतान आसलो मीच बहुजनांचा नेता म्हणून. ना पूण ते खरें आशिल्लें. हांव एकदां न्ही म्हाका भंडारी समाजाचें इलेक्शन जातकीर म्हाका सगळे भंडारी समाजाचे नवे कावन्सील मेळपा आयलें की तुमचो सपोर्ट आसता आमकां आनी जाय आमी अशें करप वतात. हांवें ताका एक प्रश्न केलो इंट्रस्टींग अशें मातशें खिजोवपा खातीर. तुमचो सगळ्यात व्हडलो लिडर कोण तें सांग. ते चर्चा करपाक लागले. श्रीपाद भाऊ, रवी नायक आनी कोण कोण. हांवें म्हणलें तुमचो सगळ्यात व्हडलो लिडर मनोहर पर्रीकर. हय म्हणपाक. कारण हांवें पळयलां की मडगांव जे दिगंबर कामत फुटून वचून पळय जें कितें पोटनिवडणूक जाल्ली तेन्ना दिगंबरान भंडारी समाजाचे कितलेशे टॉप लिडर मडगांव उबे केल्ले, पूण भंडारी समाजान त्या इलेक्शनाक BJPक मत दिलें. सो लक्षांत येयलें न्ही तुका. सो पर्रीकरान एक करिश्मा आशिल्लोच. सो आतां भंडारी समाज म्हाका दिसता आपल्या लिडरां परस जो कोण विकसनशील अशी भूमिका घेता, जो कोण स्ट्रॉंग भूमिका घेता ताचे फाटल्यान रावता. भंडारी समाज आमी म्हणटा तेन्ना ठरावीक लिडर आमकां दिसता. हांवें म्हजें मत तुका मान्य करपाक जाय अशें ना तुजें, कारण तुजे कडेन हांव एक चर्चे खातीर मुद्दो मांडलो. सर भंडारी समाज आमी जेन्ना म्हणटा तेन्ना फक्त ठरावीक चेहरे आमकां दिश्टी पडटा ना, तसो तेंची युवा फोर्स दिश्टी पडना जे चॅनलायज जातले मतांनी भितर. नवो लिडर कित्याक भंडारी समाजाचे कितें खबर आहा, तातूंत एक मूलभूत खूब त्रुटी आसात. त्रुटी म्हणजे कितें? खंयचो समाज आसता न्ही त्या समाजान जर एखादो मोटिवेशन जल्म घेतलो बाय डिफॉल्टच त्या समाजाचो तो मेंबर आसपाक जाय काय ना, तर त्यांच्या घटनेन तशी तरतूद ना. अनिल होबळो जेन्ना अध्यक्ष आसलो न्हू तेका हांवें विचारलें तुजो म्हटलें मेंबरशीप क्रायटेरिया कितें? तो ना म्हणलो एप्लाय करपाक जाय. मागीर म्हाका तेणें आनी एक सरप्रायझींग सांगलें 100 रुपया भरता तो एक वेगळो मेंबर, 500 रुपया भरता तो एक वेगळो मेंबर आणि त्याच्या वयर देणगी कोण दिता तो आणि वेगळो मेंबर. म्हटलं समाज म्हणटा तो सगळो एक आसपाक जाय न्ही. वेगळी मेंबरशीप म्हटल्यार तूं कसली चलयता आणि बाय डिफॉल्ट म्हटल्यार तुजो तो मेंबर जावंक शकना. एक भुरगो समजा जल्माक येयलो त्याच्या बापायन पावती काडूं येता न्ही. ना निमाणें म्हाका दिसता ते संघटना पॉलिटिकल संघटना म्हणून पळयतात. सो आनी पॉलिटिकल संघटना जेन्ना जाता न्ही तेन्ना तातूंत ताणतणाव आयले, संघटन कोण ताब्यान घेतलें आयलें. पूण हें इतलें जावनय बी बहुजन समाजाच्या राजकीय पावरा खातीर ते खरेंच प्रश्न ते खरेंच काम करता काय म्हूण डावट आहा. कारण जर भंडारी समाज जर गोंयच्या लोकसंख्येच्या 50% जर आसत हिंदू लोकसंख्येच्या जाल्यार तांचो मुख्यमंत्री जावपाक जाय. ना तो कित्याक जायना? सदांच जावपाक जाय. सदांच तो जायना. तेची कारणां खूब आसात. जशें अभितान जशें सांगलां की
तेंची मुळांत जडण घडण ज्या परिस्थितीसून जाली आयज तेंची परिस्थिती अशी जाली की तांकां कोणाचेरूच विश्वास ना कारण तेंच्या आयुश्यान अशे प्रसंग घडला की जेचेर विश्वास दवरला तेणी विश्वासघात केला सो म्हणजे आमी कितें म्हणटा ताक सुद्दां फुकून पिता पळय तशी आयज तेंची परिस्थिती जाल्लेली आसा कोणाचेर विश्वास दवरप आनी कोणाचेर विश्वास दवरप ना आयज ज्या लिडरांचेर विश्वास दवरून ज्या लिडरांक तेंच्यांनी घडयले येदे व्हडले केले रवी नायक आसत सुभाष शिरोडकर आसत आज ते सरकारान आसात सिनियर लिडर आसात कितले ते आपल्या समाजा खातीर म्हणजे तुज्या समाजा खातीर तूं काम करता पॉलिटिक्स आसा पळय एक्चुअली वी शूड रायज अबाव समाज पॉलिटिक्स एब्सोल्युटली आयज दीस खंय आसा आमी खंय पावल्या आनी आमी समाज करून बसता व्हडलारी समाज हो समाज तो समाज आनी हे समाजाचे लिडर आसा पळय ते स्वता फक्त आपली पोळी बाजूने घेता आनी हांकां सगळ्यांक हे करून हांकां केन्ना समजतलें ते जावपाक आनी एक कारण जालां ते आमी बारीक पळोवपाक जाय हांगा जेन्ना देवे गौडा प्रायम मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना कला अकादमीन तेचो कन्नड संघटनेक सत्कार केलो आमकां अशें दिशिल्लें पत्रकारांक 1,500 लोक येतले अरे कला अकादमीन पांय दवरपाक जागो ना त्या भायल्या ओपन सगळे क्लिनीक घालचे पडले न्ही केरळचे लोक हांगा संघटीत जाता जात म्हणून ताचे रिएक्शन म्हणून गोंयचे जे समाज आहा पळय ते आतां खूब अशे म्हणजे पयलीं समाज इतले नासले पण आता सगळेच समाज पळय तूं तेजे समाजाचे संमेलनां जाता हांवें आयकूंक म्हणजे समाज सोड न्हय आमी तेच्या वयर वचपाक जाय हे आयडियल जालें हांवें एग्री जाता तेजे कडेन पण रिएक्शन कितें तरी आपल्या समाजाचो म्हणून आमी खलपाक दवरला खलप मराठा समाज मराठा अमके बद्दल पडटली इतली डिस्गस्टिंग जाणा आयच्या काळार आमी अशें तर बोलप तुमी हो समाज आमच्या समाजाचो समाज बरोबर आमी तेच्या वयर वचपाक जाय गोवा एक प्रोग्रेसिव्ह राज्य आसा पण कितें जाता की त्याची एक्शनाचे रिएक्शन म्हणून बट सर मागीर तेच लोक म्हणटात की आमच्या समाजा खातीर आमच्या लिडरान कितें तेच लोक उलयतात न्हू समाजाचेच लोक उलयतात पण तुम्ही समाजाक श्रीपाद भाऊक समाज म्हणून कित्याक वोट करतात हे छुपे जे कितें गजाली ज्यो पॉलिटिकली चलतात पळय आतां उत्तर गोंयांतल्यान जेन्ना भाजपान पयलेच फावट लिस्ट धाडले सगळे कॅन्डिडेट भंडारी हे अशें कशें जावं शकतात म्हणजे सगळे तुमकां भंडारीच कॅन्डिडेट मेळ्ळे तातूंत दुसऱ्या कम्युनिटीचो एकूय कॅन्डिडेट तुमकां मेळोंक स्ट्रॅटेजी करी ठरयल्लें हांव तांचे जेन्ना इम्पॉर्टंट लिडर कडून ना नॉर्थ गोवा हिंदू बहुल मतदारसंघ भंडारीकच आमी दितले म्हणजे आतां वाटे कशे घातल्या सीएम मराठा तानावडे मराठा थंय गेले भंडारीक आतां आमकां दिवचे पडले खासदार आनी सारस्वताक थंय दक्षिण गोवा अशें तेंच्यांनी सामाजीक इंजिनियरींग सोशल इंजिनियरींग म्हणटा पळय काँग्रेस करता की एक हिंदू ना पूण सारस्वताक पळयचें कितें दक्षिण गोंय दिलं न्ही तें कर्तृत्व तुका लोकल बीजेपीचें दिसता ना 100% म्हाका दिसला ना कारण आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा ते प्रमाण ही केंद्रांतल्यान कॅन्डिडेचेर आयल्या कारण ज्या पद्दती तांणी जवळ जवळ गोंयच्यान नांव आमचे नरेंद्र सावयकरांचेर धाडिल्लें आनी इतले पोजिशनाचेर पाविल्ले की निमाणें ही बातमी छापून आयल्या एका प्रॉमिनंट न्यूज पेपराचेर सदानंद तानावडेन वचून हायकमांडाक सांगलें की तुमी जर दुसरे कोणी दिवशात जाल्यार आमच्यांनी जिखून हाडपाक शक्य जावचें ना हायकमांडान ताका सांगलें एक काम करया तुवें बरें सजेशन मांडलां तूं दक्षिण गोंयांत उबो राव तुजी सीट जे पळय राज्यसभेचेर ती रिकामी कर थंय आमी तिका घालता म्हणून ताणें म्हणलें ना आमी काम करतात सो म्हजे कोतान दीस वॉज ए बीग रिस्क की एक अनवळखी बायल मनीस जी उद्योग क्षेत्रांतली आसा जी सारस्वत समाजांतली आसा जे खूब वयले स्ट्रेजर समाज खंयचोय जावं पूण ती खूब वयली कारण ती सर्वसामान्यां भितर हाजे पयलीं तशी येवूं नाशिल्ली तिका कॅन्डिडेट म्हणून दवरून बीजेपीन तिका जाहीर करप कॅन्डिडेचेर तिचें हें दीस वॉज समथींग व्हेरी डिफरंट आनी म्हणून न्ही म्हाका तेंय दिसता की दक्षिण गोंयांत जर हालीं तर कॅम्पेन्स पळयत न्ही कॅम्पेन तांच्यो बऱ्यो कॅम्पेन जाल्यो विशेशतः प्रायम मिनिस्टराची पयलीं सांकवाळ मिटींग जाली तो क्रावड जवळ जवळ ते 50,000 म्हणटात पूण 40,000 तर तो क्रावड आसतलो आनी तो वायब्रंट क्रावड म्हणजे तो जल्लोशपूर्ण क्रावड असो खूब कमी येता ताचे नंतर बायलांची पळय उपस्थिती वेगवेगळ्या कोपरा बैठक किंवा सभान जाली लक्षणीय आशिल्ली आनीक आमी पळयतात हो सगळो म्हणजे खाची कोनशांनी तांणी मिटींग घेतल्यो खाची कोनशांनी लिडरांक जागृत केले म्हणजे दक्षिण गोंयांत तांणी आपल्याले मोठ्या प्रमाणाची इन्व्हेस्टमेंट बीजेपीन केला आतां वोटींग कशें जातलें बी जालें पूण प्रचार बीजेपीचो दक्षिण गोंयान वॉज सामको लक्षणीय आनी वैशिश्टपूर्ण अशें म्हणूं येता
सर तुमी आतां प्रचाराचो उल्लेख केलो. आतां आमी जर प्रचार पळयत जाल्यार भितर लोकल मुद्दे जे आहा आनी अशें म्हणटा की मोदीक पळोवन तुमी मतां मारा, मोदीक पळोवन तुमी मतां मारा, असो भारतीय जनता पक्षान फूल हें केलो, प्रोजेक्ट केलो तो सगळो प्रचार. सो हितून भितर लोक तुमकां दिसता की खरें मोदीक पळोवनूच मतां मारतले काय लोकल इश्यू जे आहा तेका खंय तरी स्थान मतदाना भितर जातले, तेचें रिफ्लेक्शन दिसतलें कशें? म्हाका दिसता हिंदू समाजा मदलो एक मोठो वर्ग मोदीक पळोवन दितलो. आनीक मोदीक पळोवन इतल्या खातीर दिलो लोकांनी मोदी की गॅरंटी हो ताणी ह्या वेळार एक मेन स्लोगन केला. आनी मोदीच प्रत्येक जाग्यार वचून सांगता की मोदी की गॅरंटी. सो लोकांक न्ही आतां कॉमीक पळय, राम मंदीर हो देशभर इशू ना पूण गोंयान इशू जालो, खूब जाण राम मंदीर म्हणटात. सो बहुजन हिंदू समाजा भितर एक अशे तरेची जागृताय आयल्या. म्हणजे हांव तुका सांगता न्ही की एका अर्दान बहुजन समाजांतले कांय लिडर जे म्हाका खबर आहा तांणी भितरल्यान प्रचार केला. ती पळया ती आमकां केन्ना मेळची ना. BJPची लिडर भितर आहा पळया ती आमकां केन्ना मेळचें ना, तुमकां जाय तशें मतदान करात अशें म्हूण ताणें सांगलां. पूण बहुजन समाजा भितर मोदी संदर्भान कितें तरी एक चर्निंग जालां. ओके, सर तुमकां कितें दिसता हितून मोदी म्हणूनच लोक मतां मारतले काय जे राज्यान एक खतखत वेगवेगळे विशय येताले तेका मतीन धरून लोक तशें मतदान करतले? ना न्ही कितें जालां गोंयच्या बाबतींत जर आमी पळयत न्हू, गोंयान खंयचोच एक विशय हो मतदाना खातीर चलना. प्रत्येक भागाचें मतदान हे त्या त्या भागातल्या प्रश्नाच्या संदर्भात जाता. आतां आमचे पेडणे पासून आमी सुरू करुया. पेडणे मोदी खातीर मतदान बीन जातलें तसो कांय विशय ना. आतां भारतीय जनता पक्षाची संघटना थंय आसा, त्या संघटनेच्या बळाचेर संघटनेक मतां पडटलीं. पूण काँग्रेस म्हणून जे आतां लोक एकठांय जातात तेची कारणां वेगवेगळीं आहात. कोस्टल बेल्टांचो CRZ केंद्राचो विशय, बाकीचे जे विशय असे कितलेशेच विशय जे केंद्राशी संबंधित आसात ज्या विशयाचेर आयज सरकारान कांयच करूंक ना ते लोक त्या त्या संदर्भान मतदान करतले. मदलो बार्देस जो आसा तो बार्देस वेगळ्या पद्दतीन मतदान करता, साश्टी वेगळ्या पद्दतीन मतदान करता. गोंयचो जर आतां पर्यंतचो इतिहास जर पळयत केंद्रान जें चलता तें गोंयान चलना. 2019 मोदी वॉज एट द हाय पीक, म्हणजे दुसऱ्या टर्माक थंय तर उलोवपाची सुद्दां फुरसत नासली काँग्रेसीक मतां मारून. त्या टायमाचेर दक्षिण गोंयची सीट काँग्रेस जर काडटा जाल्यार आयज थर्ड टर्माक जी क्रेज एका टायमार मोदीची आसली ती क्रेज आसा. पूण विशयाचें कितें कितले आतां तूं म्हाका सांग, म्हाका एकूच सांगा, पब्लीक रॅली मिटिंगेक जेन्ना सरकार आनी मोदी म्हणटा आनी मुख्यमंत्री म्हणटा 100% लोकांक नळांसून उदक मेळटा, 100% लोकांक टॉयलेट मेळटा, खरेंच मेळ्ळा काय कितें? जेका मेळोंक ना जखमी. हांवें रोखडोच दुसरे दिसा हांगा तानावडे येयलो ताची मुलाखत घेतली. आतां सगळे अजून तुमी टॉयलेट सगळे घराघरांत दिवना पूण तुमी म्हळ्यार जाहीर प्रचार करतात 100% टॉयलेट कनेक्शन, तशें उदक म्हळ्यार सगळ्यांक मेळना. घरां म्हळ्यार गोंयान भितर लोकांक जाय, आपल्याक अभ्यास करचो पडटलो. हें आयकपी लोकांक कितें फील जातलें? टॉयलेट जे करतात एक फट 4 फावटी मारली न्ही ती लोक एक्झॅक्टली टॉयलेट जी गजाल चलता न्हू तुमकां खरेंच सांगता, आमच्या प्रत्येक लोकल रिपोर्टरांक सांगा ते टॉयलेट ती बॉक्सां जी दिल्या पळय तेतून एक मनीस सामावतलो काय कितें हो पयली प्रश्न. असले टॉयलेटी बांदून तुमी लोकांक स्वच्छतेचें हें सांगतात, ताका घराचो अधिकार दिया, त्याच्या जमनीचो अधिकार दिया, तो स्वताच्या बळाचेर आपल्याक जाय तशी टॉयलेट बांदतलो. बरोबर. आनी हो सगळो प्रचार सुरू आसतना रमाकांत खलप हाचेर उलयतना म्हापशेच्या मिटिंगेन मुख्यमंत्र्यान सडकून टिका केली आनी ताका म्हटलें की बँक लुटारू म्हणून. हो बँक लुटारू अशें जें म्हटलें तेचेर वेगवेगळी चर्चा की अशें म्हणटा की सीएमाक हें सोबना अशें म्हणटा किंवा सीएमान अशे शब्द वापरूंक जाय नाशिल्ले. तुमचें मत कितें अमित सर हेचेर? कितें आसा खबर आहा, खंयची एखादी इन्स्टिट्यूट जेन्ना खंयचोय मनीस उबी करता तेन्ना ताचें जर पतन जर जालें किंवा ती इन्स्टिट्यूट सकयल पडली जाल्यार एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी त्या मनशाचेर येता. म्हणजे खलप जर त्या इन्स्टिट्यूट हेड करताले तर ताची एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तेंचेर येता. पूण खलप आनी हांचेर हालीं एक पुस्तक बरयलां भोगेसणी म्हणून. भोगोसणी. त्या पुस्तकान तेंच्यांनी 3 पानां जी आसा ती म्हापसा अर्बन बँकेचेर बरयल्या, ती हांवें वाचले. तातूंत तेंच्यांनी कितें म्हटलां, फॅक्ट एंड फिगर अशें दिलां की NPA जो आसा तो NPA एका पर्संटेजीच्या भायर गेलो म्हणून बँकेचेर रेस्ट्रिक्शन आयलें. ते रेस्ट्रिक्शन काडपा खातीर NPA कमी करपाक जाय आसलो, आपण कमी केलो. आनी त्या टायमाचेर शेअर कॅपिटल वाडोवपाची आसली, सरकारान तांकां वाडयता म्हणून रिझर्व बँकेक पत्र बरयलें आनी सरकारान तें पत्र बरयलें पूण प्रत्यक्षान पयशे दिवना. तेका लागून आपली बँक अडचणीन आयली. तेका लागून मागीर सरकारा कडेन आपण गेलो, सरकारान सांगलें की चॅरमॅन बदल. तेन्ना ताचो चलो आश्विन चॅरमॅन आसलो, तेका काडलो कळ्ळो न्ही, आनी मागीर दुसऱ्याक चॅरमॅन केलो.
लास्टाक गुरुदास नाटेकर म्हापशाचो तेकाय चेअरमॅन केलो. हे सगळें तेणी तपशीलवार बरयलां. ते वाचल्या नंतर म्हाका अशें दिसता की मिस्टर खलप हो जो आहा पळय त्याच्या पतनाक व्यक्तिशा जबाबदार ना, पण इन्स्टिट्यूट तो चलयतालो म्हणून एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तेचेर येताच की हे सगळें NPA कित्या खातीर पयलीं जालो. तर जे बँकेन डिसिजन घेतले चुकीच्या पद्दतीन लोन बीन दिले आसतले. जेन्ना BJPन हो मुद्दो केलो, काँग्रेसीन मडगांव अर्बन बँकेचो मुद्दो केलो. बरोबर. जे गजाल म्हापसा जाली ती मडगांव जाली. सो हांव एक आतां निश्कर्शेर पावलो तशें ह्यो आर्थीक संस्थांनी राजकारणाच्या हातान दिवपाक जायना. ह्यो राजकारणी ताब्यांत खलपान ती संस्थापक नाशिल्लो, संस्थापक वेगळेच. हे वतात आनी ताचेर कब्जो करतात. कब्जो करतकीर मागीर ती बँक राजकीय कारणा खातीर वापरली वताच. आमी एका अर्दान मडगांव अर्बन, एका अर्दान म्हापसा अर्बन आनी देशांतल्यो टॉप बँको, खुबश्यो बँको ल्हान बँक केदे व्हडले जाल्यात. सारस्वत बँकेनी केदी व्हडली जाल्यार. सो ह्यो सगळ्यो, कारण सारस्वत बँकेनी लिडर पॉलिटिकल आशिल्ले, पण निमाणे कशें आसा जाणा ताजे पळय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आसतात हे आपले विजन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. बट सर आता जो मुद्दो केला वो लोकसभा तूं खंयसर म्हणटा ताजेर तो जर उठारो आसत जाल्यार ताज्या कॅबिनेटा भितर तांचेर सिरियस आरोप केले, सिरियस चार्जीस लायिल्ले मिनिस्टर आसा. ताका कितें म्हणटाले तुमी मागीर? हेचेर हांव फक्त उलयतलो, अधिकारान उलयतलो ह्या विशयाचेर. कारण म्हापसा अर्बनाचो हांव स्टाफ 7 वर्सां हांवें थंय सर्वीस केली. म्हापसा अर्बनाची नोकरी सोडली आनी हांव पूर्ण वेळ पत्रकारितेन येयलो. म्हापसा अर्बन जशें अवीत भगवीन सांगलें की म्हापसा अर्बन ह्या संस्थेचो पयलीं अभ्यास आसूंक जाय. जेन्ना राज्याचो मुख्यमंत्री खलपाक लुटारू म्हणटा, खलप चोर म्हणटा, खलपान इतक्या लोकांक फटयले म्हणटा, तो राज्याचो गृहमंत्री आसा. तेणी खलपाक खरो म्हणजे भितर घालूंक जाय आसलो आनी हो जर स्टेटमेंट केल्लो जाल्यार ताका खरोच वालोर आसतलो आसलो. आयज म्हापसा अर्बन बँक बंद पडून इतलीं वर्सां जालीं, मुख्यमंत्री तेचेर कसलीच एक्शन घेना आनी तो चोर लुटारू म्हणटा. आयज मुख्यमंत्र्याची खरी म्हणजे जबाबदारी आसली की सर्वसामान्य लोकांचे पयशे जे आसले ते म्हापसा अर्बनान आसले. आयज ते दोनूय संस्था जर राज्य सरकारान इंटरफियर जावन जर वाटयल्ल्यो जाल्यार खरो वालोर आयज राज्य सरकाराक आसलो. ह्यो संस्था सोंपले तेतून कितें नुकसाण जालें आयज आमच्या सारक्या सामान्य, आतां आमी पत्रकारूच म्हणून घेवया, आमकां खंयचीच नॅशनलायज बँक दारान उबी करून घेयना, तुमची सॅलरी सर्टिफिकेट ना, तुमचें तें हें ना तें ना. आयज आमी मनीस घडल्या कित्याक? ह्या कोऑपरेटीव बँके खातीर आयज आमी घडल्या. आमची घरां दुरुस्ती, आमची लग्नां, आमचो प्रसंगाक येवपी, संकटांक येवपी मदत ही आमकां त्या कोऑपरेटीव बँकेनसून मेळ्ळ्या. त्या बँकेनी आयज आमच्या समाजाक घडयला. त्यो बँक्यो बंद पडटा, थंय सरकार कांयच करिना आनी राजकारणा खातीर अशा पद्दतीन आरोप करता पळय, आरोप करूं येता आसले सरकारान. जर आयज ते सगळे दोशी जर भितर आसले, मुख्यमंत्र्याक पूर्ण नैतीक अधिकार आसलो रमाकांत घालपाक लुटारू आनी कितें म्हणपाक. पूण रमाकांत घालप थंय अपोजिशनाचो उमेदवार आसा, राज्याचो गृहमंत्री थंय स्टेटमेंट करता आनी केंद्रीय गृहमंत्री व्यासपीठाचेर बसलो आसतना तो लुटारू म्हणटा. हेच्या सारकी शर्मेची गजाल ना. पूण भितर उडोवपाक ह्या आतां वेळ तुमी म्हणटाले इलेक्शन टायमार भितर उडयलो म्हणटाले, कोणाक आयकना. ते पयली प्रोसेस जावंक जाय. मायनिंग घोटाळ्याचेर 25,000 कोटी रुपयाचो घोटाळो केलो म्हणून निवेदन राष्ट्रपतीक दिवपी हे मनीस, तेचेर श्रीपाद नायकाची सय आसा. तेतून दिगंबर कामत, विश्वजीत राणे, सुभाष शिरोडकर सगळ्यांची नांवां आसात. आयज तांकां घेवन तुमी वॉशिंग मशिनान पवित्र करून व्यासपीठाचेर तांकां बसयल्या. जर घोटाळो जावंक नासलो जाल्यार त्या सगळ्या लोकांक भिकेक कित्याक लायले? सो तुमी म्हणटा की खलप जर लुटारू जाल्यार तुमच्या सरकारा भितर जशें सरान म्हटलें कितले लुटारू आहा ते तुमकां मेजचे पडटले. ते सांगत जाल्यार म्हाका दिसता हो तोणया मेळ आनी एक वर वाडोवचो पडटलो. नाही, एक गजाल सांगता, BJPन ह्या वेळा इलेक्शन सामकें पोटतिडकीन लडयता देशभर. आरोप प्रत्यारोप प्रायम मिनिस्टर धरून सगळे करतात. प्रायम मिनिस्टर अशें कशें आशिल्लें पयलीं की प्रायम मिनिस्टर अमके एक लेवलाचेर प्रचार करतालो, पूण प्रायम मिनिस्टरांनी केल्यात. आनी पयर जो BL संतोष गोंयान आयिल्लो ताणें खंय हांगा तापोवन काडलो सुभाष आमच्या श्रीपाद भाऊ, कितें तूं मंद पद्दतीन प्रचार करता, एग्रेसीव जा, आरोप प्रत्यारोप कर. दुसरेच ताणें उठून कॅप्टन विर्यतेचेर आरोप केलो की थंय समुद्रला तूं कार्डिलाक कसो आंगलट म्हणजे. सो लोक हांवें ताचेर एकदम बरयलां की तुका पळय जे कितें गिळपा जाता तितलेंच चाबूक चड जालें काय अजिर्ण जावं शकता. सो सर तुमी आतां आमी हे सगळो प्रचार बीन पळयता, काँग्रेस वरचड थारल्या काय BJP प्रचारान वरचड थारल्या अशें दिसता तुमकां? म्हाका BJP सत्तेन आसाच. BJPचो प्रचार सत्ता आसूं नासूं, BJP हें आतां इलेक्शन मशीन जाला. 5 वर्सां BJP काम करता.
ते वेगवेगळ्यो कमिटी तांचे बूथ कमिटी पासून तांचो 50 कमिटी आमी केन्ना नांव आयकूना 50 प्रमुख म्हणून प्रत्येक पानाक 3 लोक दिल्यात फूल टायम पॉलिटिक्स करतात फूल टायम म्हणजे म्हाका पयर पल्लवी धेंपे बद्दल ताजे तिजे एका लागींच्या मनशान सांगलें ती सकाळीं 5 उठटा 9 प्रसार सुरू करता 11:30 वरांचेर घरा पावता हांव हे आतां इलेक्ट जर जायत होच दिनक्रम चालू उरतलो कारण BJPक जे पळय कोण खासदार आमदार तांचे नगरसेवक हांकां बेठे बसयना बेकार बसयत जाल्यार आनी तांचे तकले घुंवपाक लागतात वेगवेगळे कसो पक्ष फोडप आनी कितें करप काँग्रेसी भशेन जाता म्हणजे ते तांकां दीस रात कामाक लायतात आनी ताजो फायदो संघटनात्मक ह्या वेळा पळय कितें जालें तांचें पळय पल्लवी धेंपे दक्षिण गोंयांतलो एक असो भाग ना जंय पावना प्रत्येक कडेन ताणें पावयला सिस्टमॅटीक केलें तेंच्यांनी पयलें ओळख करपाक कार्यकर्त्यांची 3 फेजींनी केलें 3 फेजींनी कार्यकर्त्यां कडेन पयलीं ओळख करून हे न्ही हे बरें आनी वायट दोनूय आसा बरें कितें की एक जेन्ना इलेक्शन येता एक पॉलिटिकल चर्निंग जावपाक जाय की सगळे लोक प्रत्येक मतदानाच्या दारान वचप प्रत्येक मनशाक मेळप वेगवेगळे इशू डेव्हलप करप इशू तांचे मुखार मांडप कॅन्डिडेटीची वळख करून दिवप आनी ऑपोजिशनान तांचे बरें वायट हें करप हें जें कितें चर्निंग लागता तें चर्निंग जाता पूण दुर्दैवान जाता कितें एकच पार्टी येदी व्हडली जाल्या ऑपोजिशनाक तर तांणी भितर उडयल्यात तांचे धाडी घाल्यात तांचे अकावंट फ्रीज केल्यात तांचेर ED आनी CBI लायल्या BJP फुगल्या सगळ्या वाटेन आनी दुसरो एक विचार आमी करपाक जाय म्हणजे आमी आतां गोंयचे प्रश्न म्हणटा हे सगळे पण तशें आतां उरूंक ना पॉलिटिक्स आतां उत्तर प्रदेशान कितें जाता काश्मीरान कितें जाता पंजाबान कितें जाता कर्नाटकान आतां तें वर्ण प्रकरण कितें जालां तामिळनाडून कितें चल्लां तेलंगण कितें जाता हे आतां सोशल मिडियाक लागून युट्यूबाक लागून न्हू लोकांच्या घराघरान पावला आनी एक 10% तरी लोक आपली मतां जी आहा ती त्या आधारे म्हाका दिसता इंटेलेक्च्युअल लोक जे आहा ते आपली तयार करतले सायजे पण नसतली ती चडसो स्ट्रेस काँग्रेसीचो सोशल मिडियाचेर आसा म्हणजे ऑपोजिशन जे आसा पळय काँग्रेस सोड काँग्रेसीच्या वतीन अशे हजारांनी लोक आसा जे फायट करता ऑन सोशल मिडिया आनी सोशल मिडिया हॅज कम एज अ रेस्क्यू फॉर तुका हाका जाप दिता मरे म्हाका किमान 3 बुद्धिवाद्यांनी सांगलें की अरे आमी काँग्रेसचे समर्थक काँग्रेस आमचे कडेन पावूंकच ना म्हणून ना काँग्रेस पावपाची परिस्थिती अशी जाल्या आयज की काँग्रेसीक जो सपोर्ट करता जेची काँग्रेसी बद्दल सहानुभूती आसा तो सुद्धा मनीस वचून 4 चौगान आपण काँग्रेसीचो म्हणून सांगचो ना इतली दहशत आयज तयार जाल्या संघटना जशी विश्वनाथ तूं सांगली की भाजपाचो प्लस पॉयंट म्हणटा तो तेंची संघटना सदानंद तानवडे जेन्ना अध्यक्ष जालो सदानंद तानवडे अध्यक्ष जाल्या उपरांत ज्या पद्दतीन पार्टीचे उपक्रम आयज असो पयलो तो अध्यक्ष पार्टीचो जाका 5 मिनटां सुद्दां बसपाची फुरसत ना ताचे कडेन ऑर्गनायझिंग सेक्रेटरी ना इतोच ऑर्गनायझिंग सेक्रेटरी इतले तेजे कामाचो म्हणजे सकाळ टू सांज मेरेन म्हणजे जशें आतां राजू सरान सांगलें 50 प्रमुख हे प्रमुख मिटिंग्यो फूल टायम जेन्ना पार्टी कडेन असो धबधबो जेन्ना निधीचो येता पळय तसो निधी जर मेळ्ळो जाल्यार संघटनाय उबारूं येता आनी सगळें उबारूं येता इतलोच निधी काँग्रेसच्या फुडाराक येतालो पण ताणें तो सगळो बोल्सान घालो ना एक्झॅक्टली म्हणून तर आयज तेंची ही परिस्थिती येयली एक्झॅक्टली तांकां बोल्सान घाले आनी अळंग ते BJP जाल्यात सद्या काँग्रेस भवन ते उबारूं शकूंक ना स्वताचें ही तेंची परिस्थिती सगळ्यान चड ते सत्तेन रावन सुद्दां पण एक गजाल कितें की ज्या पद्दतीन इलेक्शन प्रोसेसाचो ज्या पद्दतीन BJPन एक वेगळें एक सिस्टम तयार केला जशें आतां ह्या फावटी आतां लोकसभा इलेक्शन आसा गेली 5 वर्सां आमी डेली पंतप्रधानांक आयकता तेन्ना कितें जातालें की खंयची तरी एक जाहीर सभा तेतून आयकपाक मेळटाले पंतप्रधानाचे विचार आयज तूं डेली आयकताय आनी ही जाहीर सभा तेतून कांयच वेगळेपण उरोवंक ना सो तो मार जो आसा तो अति जाला तो काउंटर प्रोडक्टीव जावपाक पुरो बेजार येयलो पुरो अशें जावंक शकता तशी परिस्थिती बट काँग्रेसीन नुसार हांगा मिटिंगूच घेवना तेंचो हायकमांडूय येवना तेंचे लिडरूय येवना सो हें कित्या खातीर शशी थरुराचेर तेंच्यांनी सगळें भागयलें ना काँग्रेसीचे तुका खरेंच सांगता काँग्रेसीचे लिडर येवंक ना खंयचो एक लिडर येवन तेणी मिटिंगूय घेवंक ना परिस्थितीत ना हांगा येवन मिटींग घेवपाची आयज काँग्रेसीची फाल्यां जर समजा बरो लिडर कोण तरी हाडलो जाल्यार लोक जमोवंक जाय थंय तूं लोक जर जमोवंक शकना ती फकाणां जातली आयज लोक काँग्रेसीच्या मिटिंगेक येवचे ना पूण म्हाका 100% गॅरंटी आसा मतां काँग्रेसीक
कितली पडटली म्हणजे लज जावची ना काँग्रेसीची फाटल्या फावटी परत चड मतां काँग्रेसी आणि मिटींग घेवप न्ही पब्लीक मिटींग घेवप हे पयलीं सारकें रावूंक ना तुका मनशाक हाडचें पडटा खावपाची वेवस्था करची पडटा उदकाचे बाटले दिवचे पडटा कॅपां दिवची पडटा बशी दवरचे पडटा हे सगळें जर तूं अर्थकारण पळयलें न्हू ते कशें परवडटा सध्या रेट चलता 1,000 पर तो माझो न्हू नेने सगळ्यांक एकूच हें आसा की 33 आमदार ज्या सरकारा कडेन आसात आनी जी यंत्रणा आनी सगळें जें कितें सरकारा बरोबर आसा जर खरेंच प्रामाणीकपणान जर ह्या सरकारान काम केलां जाल्यार फाटल्या फावटी जितली मतां काँग्रेसीक पडल्या त्याच्या परस मतां कमी जावंक जायी काँग्रेसीची जाल्यार त्या संघटनेक बी वालोर अशें म्हणटात ती जर मतां वाडली जाल्यार खंय तरी कितें तरी आतां ही लोकसभेची इलेक्शनां पण लोकांची मानसिकता ओळखपा खातीर म्हणून आमी विधानसभेचो मातसो हे घेवया 2017 सालची विधानसभा जाली 27% मतां काँग्रेसीक पडिल्ली 10 आमदार तेंचे फुटून गेले 10 आमदार फुटून गेले 2022ची इलेक्शन जाले 27%ची तृणमूल रावले म्हणून 1.5% फक्त घटली 25% मतां परत काँग्रेसीक पडली आता 8 आमदार गेले तेंचे म्हणजे लोक जे आहा पळय ते त्या पक्षा फाटल्यान आसा काँग्रेसीची मतां फिक्स आसा बसना जर फुटाफूट जायना न्ही ते लिडर म्हणजे सर एकंदर सारांश पूण ह्या वेळ तशें जालें न्ही ह्या वेळार जर तूं म्हणटा फुटाफूट जायना जाल्यार ना ह्या वेळार तांचे भितर पळय गो फॉरवर्ड आसा सगळ्यान इम्पॉर्टंट आम आदमी सावथाक स्ट्रॉंग आसा 2 आमदारात तेंचे आनी सालसेदीन आसात वेळी आनी माणावली अशे वेळार तो रेव्होल्युशनरी गोवन्स कितें प्ले करता गेम कारण ताणें न्ही ST कॅथलीक समाजांतलो एक मनीस सावथ गोवाक दवरला आतां सावथ गोव्याचो जर तो जो सगळो बेल्ट पळयलो न्ही नुवें धरून ते फुडें केपें मेरेन थंय ST कॅथलीक कम्युनिटीचो खूब प्रभाव आसा नुवें सामको केपें मेरेन आरजी थंय अशें म्हणटात की तांणी भरपूर ST समाजान भितर ते भितर बरेच घुसल्यात कारण आमचे कांय जे पळय थंयचे काम करपी लोक सांगतात की तांकां सायजेबल ST कम्युनिटीची मतां पडटली तुमी आरजीचो विशय काडलो जो चर्चेन येवप गरजेचो आसा कारण ते तेंच्यांनी सगळ्यान पयलीं उमेदवार डिक्लेअर केले आनी कामांक ते लागले सो निरज सर तुमकां कितें दिसता आरजीचो जो प्रभाव आसा उत्तर आनी दक्षिण गोंय दोनूय भितर कितलो आसा ते प्रभावशाली थारतले काय ना तितलो म्हाका दिसना जायसो कारण लास्ट टायम असेंब्ली इलेक्शन आशिल्लें सो असेंब्ली इलेक्शना भितर लोकल इश्यू आशिल्ले म्हणून आरजीक दीस इज लोकसभा इलेक्शन सो एक तो फॅक्टर जालो दुसरो फॅक्टर म्हणजे आतां लोकांक असो एक मॅसेज सगळे कडेन पावल्या खास करून सालसेटीन पावल्या की आरजी मतां फुडपाक रावला आनी सगळे कडेन पळयतले की एक लोक थोडे लोकां भितर राग आसा सो तो राग व्यक्त करपा खातीर लोक म्हाका दिसना की आरजीक त्या प्रमाणाची लास्टां मारीत पळय तशी मतां ह्या खेपे पडटलीं आनी आरजीचे न्ही कांय जाण ह्या वेळार फुटून गेल्यात आरजीचे कांय कार्यकर्ते तूं जर पळयत नांवां येतात फेसबुकाचेर हो ना तो ना सो तांचे भितरय एक चर्नींग सुरू आसा की हे सगळें BJPक फेवर करपा खातीर चल्लां काय कितें ओके सो तुमी दोगूय म्हणटा की आरजीचो तितलो प्रभाव म्हाका दिसपाना पडपाक फक्त आतां हांवें म्हणलें तशें की आमकां थोडो फीडबॅक मेळटा की ST कॅथलीक कम्युनिटींतले कांय जाण ते आरजीक वोटींग करपाक मतां फोडटले ते मतां फोडटले पूण अशे तरेचे राजकीय निरीक्षक म्हणटात की तांणी आरजीक ते 10% मतां दितात साश्टीन भितर 10% जर आरजीन मतां घेतलीं जाल्यार व्हडलो फरक पडचो ना अशे तरेचो एक कयास आसा तुमचें मत सर कितें आरजी ना आरजी विधानसभा निवडणूक वेगळी आनी लोकसभा निवडणूक वेगळी हें सगळें मान्य पण म्हाका तरी दिसता की गोंयान कांय अशे लोक सध्या आसात जे BJPकूय विटल्या आनी काँग्रेसीकूय विटल्या आनी ते लोक हे तुका मेकळेपणान व्यक्त जावपी तशे लोक न्हू सायलंट वोटींग आरजीक मोठ्या प्रमाणान उत्तर गोवा आनी दक्षिण गोवा दोशीय कडेन पडटले आनी अशा जाग्यार पडटले ज्या जाग्यार लोक BJPचे आनी आतां फॉर एग्जाम्पल आमी घेवया 70रीन आयज आरजीक ज्या पद्दतीन गेल्या विधानसभेन मतां पडलीं ते 70रीन लोक ना BJPक ना काँग्रेसीक कारण दोनूय पक्षाची सरकारां तेंच्यांनी पयल्या आनी लिडर तेच आसात दोनूय नाटकांनी वेगवेगळे रोल केल्लेले हे कलाकार तेंच्यांनी पळयल्ले आसात सो ते विटल्या सो अशे जे लोक आसात
ते लोक हे आरजी फाटल्यान उबे रावतलेच. आरजीक सायलंट वोटींग जातलेंच जातलें. आता ते कोणाच्या फायद्याक पडटा, कोणाक तेजें नुकसाण जाता, ह्यो फुडल्यो गजाली. कारण प्रत्येक प्रादेशीक पक्षाक आपली जर एक हें तयार जावपाक जाय इमेज, जाल्यार तांकां निवडणुको लडोवचेच पडटल्यो. त्यो कोणाक सपोर्ट करून तेजे बीजेपीनूय निवडणुको लडयल्यो. म्हणजे सर जशें म्हणटा की आरजी ताचेर हांव सहमत ना. तेजें कारण तुका सांगता. आरजी पक्ष ज्या फुटिंगाचेर उबो रावला ते गोंयान रॉंग फुटींग. गोंयान रॉंग फुटींग कित्याक सांगता. 1961 आमी लिबरेट जाले. 63 पयले इलेक्शन जालें आनी गव्हर्मेंट आयलें. तेचे उपरांत गोंयान जो इन्फ्लक्स सुरू जालो भायल्यान येवपाचो, कर्नाटकांतल्यान, आंध्रांतल्यान, महाराष्ट्रांतल्यान टिचर आयले, तलाटी आयले, ग्रामसेवक आयले, ते हांगा सेटल जाले. ते परत वचूंक ना. 1980 ते सादारणता 96-98 मेरेन व्यापारी आयले हांगा, ते सेटल जाले. आनी अशे आतां मूळ गोंयकार कितले उरल्या हो एक प्रश्न आसा. आनी ते कितें म्हणटा की पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन आमी डिफायन करतले. दॅट इज ऑलरेडी डिफायन बाय पार्लमेंट ऑफ इंडिया. म्हणजे गोंयकार कोण हो पार्लमेंटान ठरयल्लो आहा. आतां जे कोण येवन सेटल जाल्या पळय ताका डेप्युटी कलेक्टर कास्ट सर्टिफिकेट दिवंक शकना, हे लोकांक खबर ना. सपोज जर आतां कोण सेटल जाल्लो आहा हांगा 64 उपरांत आनी तेणी समजा कास्ट सर्टिफिकेट मागलें, ताका सांगता तूं ज्या स्टेटीन आहा पळय थंयसून तूं कास्ट सर्टिफिकेट तुजें हाड. ते हाडचें पडटा. मूळ गोंयकारांकूच हांगा कास्ट म्हणजे ते डिफायन जाल्ले आहा. मूळ गोंयकार कोण. फक्त कितें जालां की मागीर जे 15 वर्साची एम्प्लॉयमेंटा खातीर फक्त 15 वर्साची बी अट आयली पळय डोमिसायल, तेतून सगळें हें डायल्यूट जायत गेलें. गोंयकारपण जे डायल्यूट जालें पळय ते थंयचे तेणी जर ते म्हटलेले की ती जर थंय डिफायन केल्ली आहा तीच कट ऑफ डेट गव्हर्मेंट एम्प्लॉयमेंटाक लागता जाल्यार इंटॅक्ट रावपाचें. तेन्ना कितें जालें खबर आसा. तूं अशें म्हणटा आरजीची बेसूच सारकी ना. आरबीची बेस सारकी ना. तांकां जर फाल्यां जिखून येवपा जाय तांकां मायग्रंटाची मतां जाय पडटली. सो जो मेरेन मायग्रंटा मेरेन ते वचना. जशें शिवसेनेन मुंबय आनी बाकी कडेन केलें. ताणें पयलीं सामकें कट्टर महाराष्ट्र चलयलो. पूण जेन्ना तांकां कळ्ळें की तांकां हो बायज जाय म्हण ते हिंदुत्वा कडेन वळ्ळे. सो अशें कितें तरी ट्रीक पयलीं ते उठाव लुंगी म्हणटाले मुंबय. एक्झॅक्टली. सो तांकां अशाच तरेची आर्जीक ट्रीक करची पडटली. ना जाल्यार फक्त मूळ गोंयकार घेवन ते आतां जावंक शकना. आनी आनीकय एक आसा ताचें संशोधन खूब युनिवर्सिटींनी चलता की उत्तर गोंयान ते म्हणटात की मोठ्या प्रमाणाचेर महाराष्ट्रांतले लोक हांगा येवन सेटल जाल्यात. हो पिरियड पोर्तुगीज काळाच्यान सुरू जाता. सो हे सुद्दां निमाणे गोंयकार कोड हे आमी फाटल्या 150 वर्सान आयिल्ले गोंयकार पार्लमेंटान एक गजाल म्हाका सदांच इंट्रस्टिंग दिसता की आमी उलयतात पळय आतां जशें राजू सरान उत्तर गोंयांत मोठ्या प्रमाणात भायरसून येयले. जेन्ना पूर्ण बार्देस तालुको जेन्ना पोर्तुगीजांनी हें केलो बाटयलो आनी थंयसून जे हिंदू त्या टायमार गेले, आयज अख्खो सिंधुदुर्ग गोंयकार आहा. सिंधुदुर्ग हांवें सिंधुदुर्गांत बार्देशवाडी म्हणून सिंधुदुर्गान हांवें काम केलां. सिंधुदुर्गाच्या गांवांगांवांत गोंयकार आसात. जालां कितें थंय गेल्या नंतर तेजी थोड्यांची आडनांवां चेंज जालीं, थोड्यांची हें चेंज जाली. पूण प्रत्येकाचो देव हांगा, प्रत्येकाचे सोयरे हांगा. तांकां कितें करपाचें आमी. ते थंयसून हांगा येयले ते बरें, हांगाल्यान थंय गेले. तो न्ही ताजेर हांव एक सदां विचार म्हणटा की आमी जे ल्हान गोंय घेवन बसले विशाल गोमंतक ते ल्हान गोंय न्ही पोर्तुगीजांनी निर्माण केलें ल्हान गोंय. आतां ते सोडून गेले ते गोंय उरले. हय एक्झॅक्टली. म्हाका आतां दिसता की वेळ आयला कारवारचो कांय भाग सिंधुदुर्ग हें करून एक विशाल गोमंतक म्हणना हांव व्हड कोंकणी राज्य म्हणून असो कन्सेप्ट आशिल्लो तो बाकी बाबान मांडिल्लो तो म्हाका दिसता केन्ना तरी आतां करचो पडटलो. कारण 40 आमदारांक घेवन न्ही गोंयचें कितें जातलें आमी पळयलां. ते मिनिमम 80 आमदार जाय पडटले जाल्यार मातसो ताका एक आउटलूक. नाल्यार हांगचे आमदार थंयचे आमदार व्हरून तेच ब्रॉड वेन तुमी म्हणटा की हो एक ताका सोल्युशन आहा. पूण ते शक्य आहा. तिसरो जिल्लो अजून फायल जाल्या म्हणटा पूण ते अस्तित्वान ते शक्य ना. आमी कितलें जरी म्हटलें जाल्यार ज्या तरेन आमी सद्या जमनीचे जमनी कन्वर्ट करपाक लागल्या पळय याच्या फुडें एक तर आयदर ते भौगोलीक क्षेत्र बदलत किंवा ना बदलत आमकां तरी गोंय सोडून थंय आसरो घेवचो पडटा. सारकें खरें. म्हणून न्ही पळय कारवार मेरेन न्ही खूब जमनी उपलब्ध आसात. विकासा खातीर लोक आसात, काम. हांव कितें म्हणटा सिरियसली झारखंडचो मनीस तुमकां जाय काय तुमकां कारवारचो जाय.
हो केन्ना तरी एक दीस प्रश्न निर्माण तो जाता रोखडो जातलो. कारण पूर्ण झारखंड गोंयान भरले न्ही आतां सो हो प्रश्न गोंयच्या अस्तित्वाचो नदरेन आणि कल्चरली ते आमकां कनेक्ट आसा तशें. पण तो पर्यंत गोंयचे जमनी उरपाक जाय कारण आतां जमनी ऑलमोस्ट दिल्ली वाल्यांनी घेवन मेकळे जाय जाल्यार आमकां भायर वयचें ना पडटलें. भायलेच लोक गोंयान गेले न्ही ऑलरेडी एक मोठो चंक भायर गेलो न्ही आनी तातूंत भितर फक्त कॅथलीक आहा ते फट तातूंत भितर मिनिमम 50% हिंदू आसा. सो आज पोर्तुगालच्या वटेन लोक इंग्लंडा हांगा थंय ते जॉब आनी बऱ्या लायफा खातीर पावले. सो केन्ना तरी हें जातलें. सो आमी चर्चा सुरू केल्ली ती लोकसभा फाल्यां वेंचणूक आसा आनी आमी आतां विशाल गोमंतकाच्या चर्चे मेरेन पावल्या. सो आमची व्यापकता कितली वाडल्या ही आमच्या पॅनलिस्टा वयल्यान तुमच्या नजरेक येयला आसतलें. पूण परत आमी लोकसभे कडेन येवया सर. फाल्यां मतदान आसा. कितें दिसता तुमकां गोंयकार मतदानाक मोठ्या प्रमाणात भायर सरतलो किंवा तो भायर सरपाक जाय अशें आमी पळय हांव आनी तूं आमी जेन्ना पळय आमचे प्रोग्राम करीत दर तालुक्यांनी पळयले आमी निमाणें आवाहन करताले की 80% लोकांनी मतदान करपाक जाय. बरोबर. कारण गोंय अजुनूय बदलपाची प्रक्रिया थांबूंक ना. 1961 गोंय मुक्त जालें त्या वेळ गोंय बदलतालें ताचे नंतर ओपिनियन पोल तेन्ना वेगळें गोंय आनी आज तर गोंय परिवर्तनाचे दिशेन सामाजीक आनी राजकीय परिवर्तनाची सामकी गरज निर्माण जाल्या. तुवें कांय मुद्दे मांडले आज बरे तरेन. हें परिवर्तन जातलें जाल्यार 80% लोकांनी भायर सरपाक जाय आनी म्हाका दिसता 66-80% लोक भायर सरतले. तशेंच भायर बार्देसान भितर कितें तरी एक चर्निंग सुरू आसा आमी आयकतात. उत्तर गोंयान भितरल्यान एक ग्रावंड रियलिटी वयर दिसता बीजेपीचो प्रचार काँग्रेस कांय ना पूण अशें म्हणटात की एक ग्रावंड रियलिटी पेडण्यान खतखत आसा. आयकपा जाय. पेडण्याचो तुवें विशय काडलो पळय. पेडणे अशें म्हणटा की सामकें नेगेटिव्ह आहा बीजेपी खातीर अशें बी उलोवप जालां. ती खतखत अंडर करंट कोणाच्या अगेन्स्ट आहा ते फाल्यां मतदान जालें 4 तारखेक कळटलें. पूण खतखत निश्चितपणे आहा. निश्चितपणे खतखत हेका लागून आसा की खूब कांय गजाली पेडण्यान जाले पण ताचे फळां जी आसा ती पेडणेकारांक मेळूंक ना. हांव मोपा एअरपोर्टाच्यान सुरू करता. कशें रे हांव सगळे नेते श्रीमंत मरे सुरू करता ना भाऊन आंकडेवारी दिल्या पळय तिच्या कडेन तुमी सहमत आहात. आंकडेवारी नाका आमकां वस्तुस्थिती. म्हाका एक सांग तुका प्रश्न. आमी न्ही 1961 मेरेन आतां पुरुषोत्तम कोटकार हे सगळे गरीब मॉडेस्ट लोक राजकारणी आशिल्ले. आतां सगळे राजकारणी श्रीमंत मरे कितें सांगता तूं विकास जावना म्हणटा तांकां फळां मेळना म्हणटा. ताचो एक टास्क फोर्स म्हणून एक नेमिल्लो सरकारान आनी चीफ मिनिस्टर वॉज एक्स एफिशियो चेअरमॅन. फेब्रुवारी 2019 त्या टास्क फोर्साची एक मिटींग जाली आनी ताचे जी मिनिट्स आहा पळय ते गॅझेटान आयले. ते मिटिंगेचे मिनिट्स गॅझेटान आयले. ते कित्या खातीर आयले पेडणेकारांनी हें आयकपाक जाय. तातूंत अशें आहा की मोपा जो एअरपोर्ट जातलो तातूंत जे एम्प्लॉयमेंट आसा तातूंत 6 प्रोजेक्ट अफेक्टेड विलेजीस जी आसा तांकां पयलो प्रिफरन्स. सेकेंड पेडणे तालुका आनी थर्ड रेस्ट ऑफ गोवा. तातूंत दोडामार्ग येना, शेजारचो सावंतवाडी तालुको येना, वेंगुर्ला तालुको येना. आतां मोपार जे आतां तुमी म्हणटा की हांव आतां निगेटीव उलयता. 2 एक्सिडंट जाले, दोगांचे जीव गेले. ते लोक कामाक खंय आशिल्ले मोपा एअरपोर्टार आशिल्ले. तुका उगडास आसतलें. एक चली म्हाका दिसता बिचारी गेली. थंयचे भुरगे हांगा कामाक लागलेच न्ही. तुमी जेन्ना सांगता की पयले 6 गांव मागीर पेडणे तालुका मागीर गोवा थंय काम करपाक गोंयान कोणूच ना. पूण एक सांग म्हाका हांव आनी नीरज पयर वेर्णा इंडस्ट्रियल इस्टेटींतल्यान वताले आनी असो टायम आशिल्लो की मोठे प्रमाणाचे कामगार आपले घरा वताले. याद आसा तुका? हांवें हाका प्रश्न केल्लो ह्या कामगारां भितर कितले गोंयकार. ताणें म्हाका सांगलें मेजॉरिटी सिंधुदुर्ग. एक सांग म्हाका गोंयकारांक काम करपाक जाय ना. पेडण्यातले लोक गोंयकारां सगळे सरकारी एग्री जातलो. गोंयकार आनी पेडण्यातले लोक कश्ट करपी. गुड. आता तुवें इंडस्ट्रियल इस्टेट घ्या तुमी फेर इनफ. गो एंटिबायोटिक्स घ्या. पेडण्यातले लोक कश्ट करपी म्हूण कित्या वयल्यान प्रूव जाता जाणा जेन्ना पोर्तुगीज टायमार बंदर सुरू जालें मुरगांव ह्या बंदराचेर काम करपी 70% मनीस पेडणेकार. तूं जाणा न्ही आतां आज वास्कोरा ओपी जो पळय घटक आसा तातूंत भितर 60% लोक पेडणेचे. म्हाजो मुद्दो हें जाणा न्ही तूं. तेचे उपरांत आयुश हॉस्पिटल आयलें. आयुश हॉस्पिटल काय आयुर्वेदीक हॉस्पिटल एका रातीन उबें जावंक ना. 4-5 वर्सां ताची प्रक्रिया सुरू आशिल्ली. थंय दोतोर मेळना म्हणटा ते भायल्यान हाडचें पडटा. नर्सी मेळना. ट्रेनिंग दिवपा खातीर ते नर्स थंय लागतली म्हणून
थंय कितें केल्लें सरकारान कांयच करूं ना. बाबा ते आयुर्वेदीक एक हॉस्पिटल आसा थंय जागे वाडोवपा खातीर काय म्हाका लक्ष्मीकांत पार्सेकरान एक मुलाखत दिल्या. हय ताणें सांगलें आपूण मुख्यमंत्री आसतना एक कन्सेप्ट हाडिल्लो हय. की जेन्ना मोपा एअरपोर्ट जातलो त्याच क्षणाक थंय पेडण्याक ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट काडपाचें म्हणून. तो म्हणटा आपूण मुख्यमंत्री पदा वयल्यान गेलो रे गेलो ते ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट ना ती ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट काडपाचें एक नाटक केलें. ते ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट तुयेची जी ITI आसा ताच्या सायडीक उबी रावपाची आसली 2 वर्सां आदीं. एअरपोर्ट येवपाच्या 2 वर्सां आदीं थंय मॅनपॉवर तयार जातली. मागीर ताका जे ऑन ड्युटी जे ट्रेनिंग आसता ते दुसऱ्या एअरपोर्टार खंय तरी दितले आनी ताका मागीर मोपा एअरपोर्टार ताका अपॉयंट करतलो अशें कॉन्सेप्ट आशिल्लो. इतले प्लॅन आमच्या राजकारणी केन्ना कांय न्हू करना. आतां ती इन्स्टिट्यूट मोपा एअरपोर्टाच्या परिसरान आसा ती खंय आसा कितें करता आयज मेरेन कोणाक कितें खबर. आनी एक आसा जेन्ना तूं प्रायवेट इनिशिएटिव्हांतल्यान एअरपोर्ट उबो करतलो तूं तुजें मनीस थंय घे म्हूण तूं सांगूं शकना. हय ती तो आपल्याला फायदो पळयतलो. हायर अँड फायर ही कॉर्पोरेट जगातली एक नियम. तो तुका तूं पेडणेचो पयलो नियम पयलो हें दी ते तो करूं शकना. सो ताजे खातीर तूं म्हणटा तशें एक चळवळ जावपा जाय जशें महाराष्ट्रान जालें. महाराष्ट्रान शिवसेना वट्टले आनी तांचो भितर लोकाधिकार मोडफोड करता. तिसरो खतखतीचो विशय न्हू तो ताचेर सोडटा लँड कन्वर्जन. ना म्हाका दिसता आमचो वेळ सोंपत येयला. आमी ह्या विशयाचेर सर वेगळे आनी एक डिबेट करूं शकता पूण ह्या एका सोंपयता सुद्दां एकूच एक जोडपाक शकता सोदता हांव. तुमी म्हणटा की पेडणेकारांक मोपा किंवा नोकऱ्यो मेळना. सो हें आतां कोणाचें अपयश लोकांचें अपयश काय राजकीय तेंच्या नेतृत्वाचें अपयश हे व्हडलो प्रश्न. कारण हांगासर वाळपयचे लोक GMCन सगळे भरल्या ते जॉब जर दिवंक शकता ते राजकीय नेतृत्व जर तुमचें थंय कमी पडटा काय कितें हो एक व्हडलो प्रश्न आसा. ह्या विशयाचेर आमी फुडें परतून जाय जाल्यार एक दीस उलोवया. सरूय म्हाका दिसता किशोर सर खूब उलोवंक शकता कितें कितें सराक आयज संद मेळूंक ना. सरान आमच्या राजू सरानूय बरे विशय मांडले नीरज सरानूय बरे विशय मांडले तुमी सर बरे विशय मांडले. सो आमी आयज जी चर्चा केली ती फाल्यां जावपी मतदान किंवा कशा तरेन प्रचार जालो कितें विशय येयले हेचो थोडो आढावो घेवपाचो प्रयत्न केलो. फुडें आमी अशेंच डिबेट अशे तोणया मेळ घडोवन हाडटले. तुमी पळयत रावात फक्त गोमंतक TV. आमी हांगाच थांबता. देव बरें करूं.